मुखेलमंत्री दोतोर सावंताक आता भिवपाची गरज आसा। 10 मार्चा उपरांत दोतोर सावंत मुखेलमंत्री ना। आमकां त्रास जाला म्हण आमी भाजप पक्षांतल्यान भायर सरल्यात म्हण मायकल लोबो उलयला। RDXGOA खातीर सांगोळड्याच्यान गौतम शिरोडकार। जेन्ना जेन्ना लोक भायर सरता की काँग्रेस पक्ष स्ट्रॉंग जावचो, काँग्रेस पक्षाचो उमेदवार केदार नायक जिखचो, तेन्ना तेन्ना जे रुलींग हिंगासर पक्ष आहा डॉक्टर प्रमोद सावंत आपूण खुद फोन मारता। ही रॉंग, ही चुकीची गजाल। असली तेणे इतलो सोकला पडचो न्हू। डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचो एक टायमार गुड फ्रेंड आसलो, आमी दोगूय घुमटा वाजोवपी गणपतीक बसून वांगडा, पूण तेणे इतले तरी सोकला पडचो न्हू अशें म्हाका दिसता। हांव जाणा तेणे जयेशा खातीर फोन मारीत आसतालो तो आदी, खूब मारतालो, पूण आतां कोड ऑफ कंडक्ट चालू आहा, तेका तूं 500 लोकांक घेवन भोंवपाक दिता। आमचे लोक देवळा कडेन पांय पडोंक बसून येत जाल्यार तूं तेंकां धांवडून घालता। हे सारकें न्हू बाब डॉक्टर प्रमोद सावंत, दिस इज रॉंग। वॉट यू आर डुईंग इज इनजस्टीस। यू आर द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट आयज बसून। थोडे दीस उरल्या तुजे थोडे दीस उरल्या, 10 मार्चा उपरांत तूं ना। तुका भिवपाची गरज आहा आयज की तूं फुडें आसचो ना म्हणून। हें हांव सांगून सगळ्या लोकां कडेन आनी एकदां हात जोडून मागता की तुमी सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन बाब केदार नायकाक बहुमतांनी विजय करा, तेका मत घाला, आनी जो कॅन्डिडेट बीजेपी घाण म्हणटालो, बीजेपीचो कॅन्डिडेट बीजेपी घाण म्हणटालो, व्हिडिओ सर्क्युलेट जाता, चालूच आहा व्हिडिओ तेजो, ही घाणीन आमी केन्नाच पांय दवरचे ना अशें म्हणटालो। ह्या मनशाक सारको पयस काडा, तेका सारको घरा धाडा, आनी ही करपाची आयज काळाची गरज आहा। नाजाल्यार पळय ही दादागिरी हिंगा चालू आहा ती चालू दवरतली, ही चालू दवरतली दादागिरी। लोकांक त्रास जातले, जाल्ले आहा त्रास म्हणून आमी भायर सरलेले आहा, बीजेपी पार्टीनसून आमी भायर सरलेले आहा। हे आयज यूज करता, पुलीस मशिनरी इज बींग मिसयूज्ड, एवरीथिंग इज बींग मिसयूज्ड। People have to understand that the change is required, the change is imminent, it is coming, and I am quite confident that the people of Saligaon constituency will vote Kedar Naik.